काम करपाक. What is your say on that? We are in coalition, BJP and NGP. हां. So, party will decide, and we are already in coalition. नो पण ते कितें म्हणटा एनजीपी की लिडर तुमचे कडेन उलयले ना, माझ्याकडे कोण उलोवना, but we are in coalition, so party will decide. नो बट इज इट करेक्ट जेन्ना तुमी आसा थिंगा तुमी बीजेपी खातीर काम करता बीजेपीचें सरकार आसा आनी एनजीपी थिंगा म्हणटा की आमी ऑफिस ओपन करतले आनी काम स्टार्ट करतले. करू ना न्ही. कांयच ओपन करू मग ते कोर्सर रावतलो तूं आनी मागीर उलयतलो हां We are in coalition. हें आयकोंक ना तुवें तो ऑफिस ओपन करतलो म्हणला पळय ते. ते आयकलां आमी पूण तेणें करू ना न्ही. आनी we are in coalition. हय पण कोलेशन सो तेजो कोलेशन ऑफिस आसतलें दोगांयचें तुमचें. Let us see न्ही. ना त्याचं स्टेटमेंट तुम्ही पार्टी कडेन डिस्कस केला कोणी एमजीपीचं स्टेटमेंट तुम्ही पार्टी कडेन डिस्कस केला The party is well aware of, so I डिस्कस करपाक गरजूच ना. Party knows. नो बट यू हॅव नो इश्यूज ताणें ऑफिस ओपन केलें बाबा तो थिंगा येवन कितें काम केलें. We are in coalition. तेणें ओपन करू पूण ना. ते दिसा आमदारान जो मंत्री आसा ताणें म्हटलेलें आसा की आफ्टर लेट रवी नायक तेज्या फुड्यान खूब लोक येता कामां करपाक हें करपाक आनी तेंचे खूब थिंगा लोक बरे मागपी आसा सो ताका लागून ते ऑफिस ओपन करपाक ट्राय करतले ऑफिस करतले ओपन सगळें करतले सो ते ऑफिस केल्यार तुका बरें आहा. आमचें ऑफिस ऑलरेडी ओपन आसा. आमी डेली लोकांक मेळटा. मॉर्निंग 9 to 6 आमचें ऑफिस आसा. लोक आमचे येता आनी आमी समस्या घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी बाकीचे मिनिस्टर जे आसा तेंचे कडेन वता आनी लोकांचे सगळे प्रॉब्लेम आमी नो सॉल्व पूण करता. जेन्ना तुमचें ऑफिस ओपन आसा म्हणटा तुमी म्हणटा वी आर इन अ कोलेशन सो दोन ऑफिसां कित्याक तर तेणें अजून ओपन करू न्ही. केलें म्हणटकच उलयतालो तूं मागीर पळोवया न्ही कितें पळय अजून मागीर वी आर इन कोalition. आनी केलें जाल्यार मागीर पार्टी वील डिसायड. पार्टी नो इज वेल अवेअर ऑफ ऑल द सिच्युएशन. पार्टी वील डिसायड. अजून पण तेणें कांयच करू ना न्ही.